चिके ओग्गे एलर लायक आशिल मो पातळी माय तुमगेले एक इंटरव्यू करूया म्हणून सांगून हांव आयलेला. इंटरव्यू तें जाल्ला मम्मा मेगेले तें दिवस जाला इथे ते गॅसरी हा जाय तुम्हारा ते दूध उकून आयला ते हांव पळोवका नवा तितलें नवा दायत हांव करता. कोणकी बेल मारता चिके कोण म्हण पळय येते बागला लागे रब्बिले तू मारती तुमची ओपन कोण पळो येत नवा त्या रम्मक्क सांगता हांव इतलें दूरच्यान येऊ का मग. म्हाका किचनान चिके काम आसा हांव गॅसार दूध दवरला. तू हेंच करी गॅसा वयर दूध दवरचें आनी गांव भरून भोंवचें ताजे मागीर उकून आयलें मागीर अयो दूध उकून आयलें म्हूण सांगून धांवन येवचें. हांवूंच वचूंक न्हू कोण म्हूण पळयता. हां आयलो येतास. ओ हो स्वागत मामा तुमकां स्वागत. येया कसं विशेष वापस वा. ए पातोळी खंय आस गो तूं एक 2 च्या कोरगेन हाडी वग्गी. ये मामा बैसा हांव एक वग्गी 5 मिनिटां रेडी जावंक येता. तें लास्ट टायम मरे तुमी म्हगेले इंटरव्यू घेवचें केत्ताना हेंचे ड्रेस घालेले तशें देखून. मामा पातोळी माय ना हांवें पातोळी माय वा ती येताना ಸ್ವಲ್ಪ लेट जावचें पुरो ती च्या करता आसना वा येतली. ओ वय वा शे चिके ओग्गे एलर लायक आशिल मो ओग्गे हो का वा कशें लेक मामा. आमगेले पोट्टू टीव्हीन तुमगेले इंटरव्यू पळयल मागीर आमगेले सुमार जन व्ह्यूवर्स आसात न्हय पातोळी मायल इंटरव्यू तुमी करका आशिल्ले म्हूण सांगला. आमकां ताजी रिक्वेस्ट पेटयला तशें देखून हांव म्हाजी पातोळी मायल इंटरव्यू करचें गायला. ओ वय वा ए पातोळी ओग्गी हो हांगा. आं कसं न्ही आपयली वा पातोळी माय तुमगेले एक इंटरव्यू करूया म्हूण सांगून हांव आयलेला. चिके टायम आस की तुमकां. आं इंटरव्यू तें जाल्ला मम्मा मेगेले तें दिवस जाला. ए पातोळी हे माम तुगेले ते कामाचे इंटरव्यू ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿತಾನ ते आमगेले यूट्यूब ವೀಕ್ಷಕ ತಂಗಲ್ಗೋಸ್ಕರ हांव हांगा एक वयर डिस्क्रिप्शन दिता तांतू तुगेले कामाचे इंटरव्यू अंत तूं कसं केला म्हूण तांकां कळटा. आतां ताणें निमगीत आशिल्लें त्या विशयी न्ही पयरी ते पोट्टू टीव्ही दाखून उत्तम पती म्हणचे एक स्पर्धे आशिल्ले न्हय तांतू आमकां प्रायज मेळ्ळें न्हय ताजे ಬಗ್ಗೆ निमगो जगायला. पातोळी माये पयर आमगेले पोट्टू टीव्हीचे उत्तम पती अवॉर्ड तुमगेले बालू मम्माक दिलेलें न्हय तशें देखून आमगेले सुमार जन व्ह्यूवर्स तुमगेले इंटरव्यू करका म्हूण आमकां रिक्वेस्ट पेटयले त्या देखून हांव तुमगेले इंटरव्यू घेवचें कायला आजी. हो वय वा जायता हांव आत्तां रेडी जावन येता. रेडी गिडी जावची नाका माये तुमी आतां घालेले किरगीची छंदस आनी म्हाका तितले टायम ना तशें देखून तुमी हेंच किरगीन तूं बैसा ओडना. हां जायता इथे ते गॅसरी हां जाय तुम्हारा ते दूध उकून आयला ते हांव पळोवका नवा तितलें नवा दायत हांव करता. हां आनी आमी सुरू करूया वा तुमी सकाळ पळयता आसा न्हय लायट्स कॅमेरा ते आक्षी न्हय माये ते एक्शन आनी इतलें कर न्हू ते हांव सांगता आशिल्लें तुमी न्हय. हां वय वा मामा हां आसो आनी स्टार्ट करूया वा. हां जायत स्टार्ट करूया. हांव आतां म्हगेलो फर्स्ट प्रश्न निमगीत आसा तुमगेलें नांव पातोळी माई म्हूण कशें आयलें चिके सांगेत की. हेंची तुमगेलें बदल नांव की एक तुमकां विंगड नांव आसवा. मेगेले ಹೊರಡಿಕೆ ಪುಳ್ಳಿ ನಾವು ಪಂಕಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಮೂಣ ಹೊರಡಿಗೆ ಜತ್ತರಿ ತಾರಾ ಬಾಲು ಕಾಮತ್ ಮುಂಡವಲ್ಲ ते पुल्ली नाव पंकजा तुकून प काणू तारा तुकून ता काणू म्हाका पातोळी म्हूण केलें. पातोळी कसलो म्हळ्यार रे हांव चिक्के उलोवचें चड म्हळ्यार चड उलयना चिक्के आनी म्हाका पातोळी म्हळ्यार भारी प्रिती तशें देखून हें नांव आयलां म्हाका. ओ वय वा माये तुमी ते उत्तम पती म्हणचे अवॉर्डान तुमगेले बामणाल ಸೇವೆ ಕಂಚಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲ ಮುಣಮಿ तुम्ही पेटल व्हिडिओ ಅಂತ पळयला. तुम्ही त्या पुरो ಸೇವೆ
आमगेले हें उत्तम पती म्हणजे एक अवॉर्डाक केलेलं की एक डेली तुम्ही अशींची तुमगेले बमणाल सेवे करतात की ना मम्मा तशी सकट ना ते हांव डेली अशी सेवे करता सेवे म्हण नाही मम्मा ते बायल जावन मेगेल कर्तव्य कसं नसा हांव ते करचें आनी हांव ते व्हिडिओ आनी करून बसना केला जन्म घरकडे तेकड भोंवलेरी हेकड भोंवलेरी कसन जेवताची खाताची सकड व्हिडिओ करून घालताची त्या सकड करचें वचना मम्मा हो होय वे आता अनेक प्रश्न कसन म्हळ्यार आमगेले ते तुम्ही पेटल व्हिडिओन तसना वा तुम्ही बालू मामाक ತೊಂದರೆ दिला म्हणके आमकां दिसलें बालू मामा मस्त कसन कष्ट अनुभवशिला म्हणके दिसलें हांतू कितले सत्य आस ತೊಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಮ್ಮ ಕಸನ್ ಮಳರಿ ते ಮತ್ತೆ त्याला लायतना तिके प्रेशर चड घालकी म्हण हांवें तशी दुखून तांकां दुखून जेवं तशी जावनाशें पुरो तितल्यांची मेगेल आतां नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार रे बालू माम जावन तुमकां भितात की हां बालू मम्म म्हणटा उडगसले मम्मा 1 मिनिट इथे हां दूध पुरा बंद केला हां कळ्ळें माया आन्सर कसन म्हणून कळ्ळें तो मैंने हेकड गोवांत आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार रे आतां बालू मम्माक उत्तम पती म्हणजे अवॉर्ड मेळ्ळो तांतू 5 लाख रुपये कॅश प्राइज वरे मेळ्ळा मात्र तांकां मेळ्ळेलें प्राइज तुमी घेवंक न्हू तांकां खाली ते प्राइजाची कवर आनी प्रशस्ती पत्र मात्र सोडलें हाजे बग्गे तुमगेलें कसन स्पश्टीकरण दिता तुमी सक्कडांक तें एक डाऊट आस मामा 5 लाख हांव एकल्यान खर्च केला की कसं नाही म्हणून पळया कसन म्हळ्यार रे ते 5 लाख हांव मेगेल खातीर खंयच्याका यूज करनी ते घर चलोवसूच खातीर गुंडाले शिक्षणा खातीर यूज केला ते कशी म्हण हांव तुमकां सांगता आतां दूध पॅकेट मामा डेली आमी 3 पॅकेट घेता ते 3 पॅकेट म्हळ्यार म्हयन्याक एक 2,500 पुणी ते दूध कांडोरका जाता तशींची एक पेपराक एक 200 जावका म्हयन्याक एक 200 म्हळ्यार एक वर्साक एक 2,500 पुणी ताका दवरका आनी आमी आसूचे भाड्याक एक म्हयन्याक 10,000 वता मामा मागीर एक करंट बिल्ल उदका बिल्ल मागीर गुंडाल शिक्षणा खातीर ताका एक वर्साकच एक 50,000 पुणी कांड दवरका जाता मागीर बुक्स तें हें म्हणून ताका इतलें वता मामा मागीर घराक कोणी जावं अनाथ आश्रमाची तांणी आनी भीक मागून आयले म्हाका कोणाकय खाली पेटोवचें मन येना तेच करून तांकां कितले दुड्ड दिवका जाता मागीर डेली एक सूण येता मामा घरकडे तें भिदी नाय पाप ताका कोणी फूड घालतलो ना म्हूण हांव घालचें तागेले बिस्केटाक इतलें कांड दवरका जाता मागीर स्कूल व्हॅन गुंडाले आनी स्कुलान तूं फुड्डाक म्हणून इतलें कांड दवरका जाता मागीर मोबायल रिचार्ज डिश रिचार्ज आनी घराक सामान तरकारी तें सकट हाडका न्हू मामा ताका इतले 10,000 जावका जाता म्हयन्याक मागीर आनी गाडयेर वचचें त्या गाडीचे पेट्रोल खर्च आनी म्हयन्याक ಸ್ವಲ್ಪ LIC गुंडल नावार एक ಸ್ವಲ್ಪ सेविंग्स म्हण केला मामा ताका कितले घालका जाता आनी तुमकांच न्हू हांव एक भांगर घालची ना म्हाका भांगराचे काशी ना मामा ताका सकट हांव खर्च करना मेगेल खातीर म्हूण हांव खंयच्याका खर्च करचें ना हां पुरो माया पुरो कळ्ळें जाल्यार रे म्हाका एक डाऊट कसन म्हळ्यार रे तुमी आतां ते इतले खर्च हें म्हणटात न्हू म्हयन्याक ते पुरो ಒಟ್ಟು केल्यार रे 5 लाख येशना की म्हणून होय तुमी सांगचे करेक्ट आसा जाल्यार रे कसन माये हें इतले सकट सांगलें न्हू मामा हांव इतले सकट हाका दुड्ड ಒಟ್ಟು ಕೊಂದवर कामून केलें मागीर कसं जालें म्हळ्यार रे मेगेल बामणाने खंयची एडवर्टायजमेंट पळयले तांकां मात ते केस ना न्हू ते खंयची एडवर्टायजमेंटान तूं ते केल्ले रे ट्रिटमेंट केस येता म्हणके ताका एक 5 लाख खर्च जाता म्हूण सांगले तांणी मेगेले येवन सांगलें ताजें तशें ते ट्रिटमेंटाक एक 5 लाख दिले जाल्यार रे म्हाका एक मात ते केस येता म्हूण सांगलें ती म्हाका वरें पाप दिसूं न्हू ते मेगेल्या हातान तशें एक 5 लाख वरें ताकाच दिवन सोडले मामा मागीर पळयलें रे आयिल्ले 4 केस वरें थंयची गेले मामा आतां 5 लाख ना मात ते केस वरें ना असो
बेजार कोंगन बैसू नका ती मक्कत तुमगेल बग्गे पूरा कळले एक मिडल क्लास फॅमिलीन तू एक खंयची खंयची रितीर एक खर्च येता त्या खर्च तुम्ही सगळं कशी निभायसून वता ती त्या पूर म्हाका कळ्ळें तुमगेले एक सकट उरलो न्हू म्हाका मस्त खुशी जालें तुमकां बरें हें मैयल उतर आयकूंक खुशी जाल्लें आसलें रे लायक बटन दिया ती तशींची आनीकय तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार एक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करा ती आम्ही आनी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची धन्यवाद हे पत्तोडी तुका एक विषय गोतोसवा आत्ता हांव आनी एक ॲड पळयलें त्या ॲडान तू तांणी 100% गॅरंटी दिला ते घालून घेतलं रे मात एक फुल्ल केस येतके 100 नाही 200% गॅरंटी दिल्या बरं हांव तुमकां न्ही दुड्ड दिना